मागता आमचं धर्मेंद्र 5 मेंबर कांदोली त्यांनी फुला घालची. मागता आमचं अँटनी डिसोजा अटॉर्नी ऑफ कोमनीदास त्यांनी फुला घालची. मागता सगळ्या लोकांकडे आणि 5 मेंबरांकडे त्यांच्यानी फुला घालून मागता आमचं 80 मेंबर दाभोलकर त्यांनी फुला घालची. आता लोकांकडे मागता त्यांच्यानी मेंबर्स आमचो पोवतकार लोक त्यांनी फुला घालची. आता आम्ही त्या दोघडात गेलो ज्या शिबिराचं फुला घालून तर मागता आपले सरपंच ऑफ कलांगूट दिनेश सूर्यपुरस्कर याला 2 उतरा सांगून आयच्या दिवसाचं महत्त्व वाढवून मॉर्निंग गोंयकारांक 54th ओपिनियन पोलाची हांव गोंयकारांक कोर दिता. कोणत्या जाणांक हे ओपिनियन पोल म्हणून ते कितें खबर ना. ओपिनियन पोल जावंक नासले जाल्यार आमकां हे ब्युटिफूल गोंय आमकां पळोवंक मेळपाचें ना. आमी महाराष्ट्रान मंच जातले आमी एक डिस्ट्रिक्ट म्हणून आसपाचें. त्या खातीर हांव गोंयकारांक म्हणटा ह्या ओपिनियन पोलाचो म्हत्व तेंच्यांनी जाणून घेवचो आनी हांव हे व्हडले लिडराक फुलां घालपाक म्हाजी एक मनांतले आसले ते साध्य जाले एज अ सरपंच म्हणून. आनी हांव सगळ्या लोकांक वेलकम करता तेंच्यांनी हांगा येवन आमच्या फ्लॅग शिबिराक फुलां भेटयली. बरें करूं सरपंच. आता मागता आमचो सुयाकू हो फ्रिडम फायटर आनी तेन्ना गोवा पोलाचो हो आमचो मेंबर आनी हेंका लागून आमी हांगर फ्री जाल्ले. हांव मागता सुयाकूक 2 उतरां सांगून आमचो उरास करता. सगळ्यांक तुमकां माई मौजूराचो येवकार आनी हांव ह्या शिबिराक नमस्कार करता. ताका लागून आयज आमची गोंयची आयडेंटिटी आसा. पूण कोणेन हे 40 आमदार आहा पळय ते सगळे डिव्हलपमेंट म्हणून कोत्तात आपले फायद्याक आनी बिल्डरांच्या फायद्याक. आमच्या फायद्याक कांयच ना. हे हांव काळजांतल्यान उलयतां. हांव फ्रिडम फायटर. आमी कोण मोगऱ्या आमी झगडल्यात आमी त्रास काडले ते हेणीन काडले. म्हाका दूख भोगता. आतां मेलांच्या लोकांक
थंय एक वोट टाकून ती महिलांनी तो प्रोजेक्ट कॅन्सील जाता ती तुमकां खबर आहा ती अजून सारकी पब्लीक जातलो हे भाशेन सगळे गोंयकारांनी एकठांय जावन एका दाखोवंक जाय हे फकत 5 वर्सांचे वडील उपरांत ते गाणीन आमी मोरासोर फ्रिडम फायटर आमचो कोण उगडास करतलो आनी मत पासून उगडास करतलो आयज ज्याक सिकेरान पयस केला ते हांव जाणा म्हज्यान हांगा सगळ्यांची पळोवंक जायना जायते गेले जायते बगले लोकांक ताका जायते उलयले जायते गेले पूण शेकी देवाक जाय ते जाले आनी गोंयकार मेकळे जाले गळोवन पळोवन गेले अदरवायज आयज सगळ्यांक महाराष्ट्रान वचून वयचें पडटलें आपलें कितें काम आसलें जाल्यार पूण म्हाका दूख भोगता गोवा स्टेट जावन आमकां बरेंय जालें आनी आमकां वायटूय जालें अशें म्हाका दिसता पूण आतां इतली जी हातेंनी गोष्ट धरीत जाल्यार हे सहज कांय परतून गोंयांत कितें उरलां तें उरत म्हज्यान कांय सांगूंक जालें ते पासत हांव ह्या आमदारा हातांच्या लागीं मागता तुजी बाय कोशिश गोंया आमच्या कामार सगळे ते दिल्लीवाल्यांक बिल्डरांक हें पडनाका आनी तांकां हें करिनाका आमचें पळयात आमची नातरां कोणा त्रास केली हांव जायते सांगपाचो पूण वेळ ना आमचो एंटनी बाबान एक प्रपोजल घातलो तेजे कोणेनूच आयकना ताणें तो प्रपोजल हांव पंचायत सारबाच्या लागीं मागता उचलून काडून पळयात आनी तो इम्प्लिमेंट पळयात करूंक जाय हांची कलागूट हो स्टॅच्यू जावन आसा पयलो आख्खे गोंयांत ज्याक स्केला कलागुटकारांची आतां प्रोजेक्ट स्केला वीच नो बडी वील फॉरगेट आनी सांगूंक जायना वेळ जालो ते पासत हांव तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता आनी देव बरें करूं आनी हॅपी ओपिनियन डे सगळ्यांक बरे भाशेन जाल्यार थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांक हांगा झेडपी येयलो आमचो सरपंच येयलो सारेंकू येयलो आमचो फ्रिडम फायटर आनी आमचो कोग्निजात लायन्स क्लब एंटनी डिसोजा पंच मेंबर आमचे सपोर्टर्स आनी प्रेस सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आयज येयल्या म्हणून आनी आतां आमचें रिफ्रेशमेंट पंचायतीन दिल्ल्या सगळ्यांनी घेवचें थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू